kilometers of pristine coastline, favorable marine conditions, and a globally recognized tourism brand, our state offers ideal conditions for beach and water-based sports such as volleyball, football, windsurfing, sailing, regattas, surfing, kiteboarding, and beach cricket. The year-round pleasant climate, scenic beaches like Morji, Marambol, Kalangut, and Kolwar, and robust hospitality infrastructure enable hosting high-profile events across multiple seasons. International examples such as Tarifa in Spain, which transformed itself into a wind capital of Europe through kite surfing and windsurfing, show how targeted positioning can attract quality tourists, extend the season, and create a thriving sports economy. Goa has already demonstrated its capacity to deliver world-class sporting experiences. We have successfully hosted the Ironman 70.3 Triathlon, Rainforest Challenge, World Table Tennis Star Contender, Beach Volleyball World Tour Goa Challenge. These events are just not competitions. They stimulate high-value tourism, generate employment, benefit allied sectors, and strengthen brand Goa on the global map. Building on these successes, the Department of Tourism envisions expanding coastal sports tourism through developing flagship sailing and regatta events, leveraging Goa's natural marine advantages, establishing dedicated beach sports infrastructure at identified locations, partnering with national and international sporting bodies for recurring events in disciplines like beach volleyball, windsurfing, and kiteboarding, curating integrated sports and leisure festivals to enhance spectator engagement and extend tourist stays. With the right investments and partnerships, Goa can emerge as Asia's leading hub for beach and coastal sports tourism, attracting participants and visitors from across the globe, much like Tarifa has done for Europe. Positioning Goa as a premier sports tourism hub will require joint and coordinated efforts between the Department of Tourism, Department of Sports, and other line departments to align infrastructure, event promotion, and talent development. Speaker sir, आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान बरे सारखे हे बरोवन धाडला, बरें दिसले. पूण सदा भशेन त्यांनी ब्रह्मांड आख्खे भोंवडायले, पूण एक्चुअल काही ते सांगूंकूच ना. आसूं सोड. स्पीकर सर, हांव हे सिरियस डिस्कशन हे कित्याक बीच स्पोर्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाची गरज आहा. आयज आमी म्हणटात की टुरिझम म्हणटा ते क्लास म्हणजे बेस्ट ऑफ बेस्ट टुरिस्ट येवपाक जाय, म्हणजे क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक जाय. जाल्यार क्वॉलिटी टुरिस्ट येतले जाल्यार कशे येतले? आयज खंयचोय आता तुम्ही पळयशात जाल्यार लास्ट टायम त्यांनी रेशो दाखयला त्या प्रमाणे फॉरेन टुरिस्ट आहात ते कमी जायत आहात, एवरी इयर कमी जायत. कित्याक? फक्त आमी कितें दितात तांकां हांगासर टुरिस्टांक? फक्त आमी बिचीस दितात, शेक्स दितात, रिलॅक्सातला वयतात. सो अदर एक्टिविटीज कांय ना थंयसर. सो आमकां हे कोस्टल बेल्टाक एंटायर कोस्टल जर टुरिझम वाडयतलो जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन चिंतपाची गरज आहा. स्पीकर सर, बीच स्पोर्ट्स बीच स्पोर्ट्स फक्त टुरिझम डिपार्टमेंटूच लागना, हे दोन वेगळे भाग एकीकडे येवंक जाय. आयज टुरिझम डिपार्टमेंट आपले प्रथा पयलीं पासून चालू आहा, रोड शोज, एक्झिबिशन हे चालूच आसा, स्टेट फेस्टिवल्स हे चालूच आहात. पूण टुरिझम ते वयता आसतना हे सायडीन आमचो स्पोर्ट्स आयज आमी पळयतात मेडल एलेक्यू आहले बाब विजयाचे की मेडल्स जे आहा, मेडल परफॉर्मन्स तेचेर आमी पळयत जाल्यार ते मेडल परफॉर्मन्स आहात जे आमी आनी तुमी केन्ना ल्हानपणा खेळोकूच ना तसले परफॉर्मन्स हे आहात, डिसिप्लिन्स आहात. म्हणजे न्यू क्रिएटेड स्पोर्ट्स म्हणजे जर 10 ते 15 टॉप कॅटेगरीज काढले स्पोर्ट्साचे, फुटबॉल, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, बास्केटबॉल हे खंय एक्झिस्टन्सूच ना. म्हणजे हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक हे करना, पूण आमचे खंय तरी एसोसिएशन फेल जातात काही, आणि हे करता आसतना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची तितकीच जबाबदारी आसा. आयज आमी पळयतात कित्याक आयज दोन वेगळे पद्दतीन हांव उलयतलो, टुरिझम डिपार्टमेंट आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. आयज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा आनी म्हाका खात्री आहा ते जस्टीस स्पोर्ट्साकूय दितले म्हणून. आयज बीच स्पोर्ट्स ह्यो सगळे आख्खे देश संवसारभर बिचार जे जे बीचीस आहा, युरोपियन बीच, US हे सगळे बीच स्पोर्टाक चड प्रिफर करता. कित्याक स्पोर्ट्सूय जालो, फिटनेसूय जालो आनी एंटरटेनमेंटूय जालो. सो आयज आमी गोंया कित्याक टुरिझम एके सायडीन वयता, स्पोर्ट्स एके सायडीन वयता. आयज स्पोर्ट्स आमचो गोंयचो कित्याक वाडना? 2-3 वेरियस रिजन्स आहा ताका. एक, दुसरे स्टेट्स आहात ते व्हडले स्टेट्स आहात आणि गोंया धाकटे स्टेट, म्हणजे पॉप्युलेशन आमचे धाकटे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, UP हे सगळे पयशे जाल्यार इतले भुरगे वर्साचे वर्सा ट्रेन जातात जे आमकां कॉम्पिटिशनाक, गोंयच्या भुरग्यांक कॉम्पिटिशनाक थंय मेळनात आनी आमी हेचेर विचारूय करूंक ना. पूण आमी भाग्यवान म्हणटा आमी, देवान आमकां ब्लेस केला बरे ब्युटिफूल बिचीस दिवन, आनी तो उपयोग आयज मेरेन आमी स्पोर्ट्साक करना. आयज बिचाचेर स्पोर्ट्स कोण खेळटात? तमिळनाडू, आंध्रा, गोवा आणि बाकीचे स्टेट्स बीच स्पोर्ट्स असतात त्यांना आर्टिफिशियल रेंव घालतात ते प्रॅक्टिस करतात. स्पीकर सर, सो जर
आमकां हांगासर बिचीस इतके बरे बरे बिचीस दिल्यात आनी आमचे गोंयचे भुरगे जर कॉन्सन्ट्रेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कॉन्सन्ट्रेट बीच स्पोर्ट्साचेर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो स्पोर्ट्स रेशो आहा म्हणजे ग्राफ आहा तोय वाडटलो. स्पीकर सर, आमचे भुरगे सगळे बिचाचेर भोंवपी वचपी म्हणजे खाऱ्या वाऱ्याचे संवय आहा. स्पीकर सर, एकूच उदाहरण दिता, तेलंगणा एकदा बीच नॅशनल्स जाल्ले आनी हांव स्वता पार्टिसिपेट जालो बीच व्हॉलीबॉल टुअर्स सायड आनी रुडॉल्फ सुद्धा व्हॉलीबॉल प्लेयर तेका खबर आहा इंटरनॅशनल प्लेयर केदे व्हडले आसता ते ह्यूज 6.5 फुटाचे भुरगे आसता ऑपोजीट कॅपाक आनी जेन्ना सेमी फायनल जाल्ली तेन्ना हांव आनी म्हाजो पार्टनर आमी गोंयचे आनी नॉर्मल बिचाचेर खेळटाले प्रॉब्लम ना. पूण जेन्ना इंटरनॅशनल प्लेयर आमच्या फुडें नासले दनपारच्या 1:30 मॅच आसली ते 15 मिनटांनी भायर वयताले बालदेन उदकान तकली बुडयताले धांपेताले म्हणजे ताका जायनासले. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट म्हाका डिस्कशन जाय हेचेर. स्पीकर सर, म्हणजे हेचेर कळटा गोंयचे प्लेयर गोंयचे जर बिचाचेर खेळत जर जाल्यार गोंयचे प्लेयर खंयचे वयल्या लेवलीचेर पावोंक शकता. स्पीकर सर, टुरिजम आतां हे जेन्ना करता तेन्ना इंटरनॅशनल लेवलीचेर आमकां करचे पडटले. स्पीकर सर, स्पीकर सर, म्हणटा म्हजो एकूच म्हणणं आसा. स्पीकर सर, तो कितें विचारूंक सोदता ते विचार. स्पीकर सर, हे डिस्टर्ब करूंक सोदतात. हांव स्पोर्ट्स बिचाचे बीच कशें येवप आनी बिचार तुज्या टुरिजम डिपार्टमेंटान कितें करप तें सांगता. स्पीकर सर, टुरिजम आयज पयशे जाल्यार आख्ख्या संवसारभर म्हणजे इटली जावं स्पेन जावं US जावं हांगा बीच स्पोर्ट्स चड प्रिफर करतात. एडवेंचरस स्पोर्ट्सूय आसतात आनी आमच्या गोंयान आयज गरज आख्ख्या देशभरान आयज बीच स्पोर्ट खंयचो स्टेट ना आनी आयज आमकां खरें म्हटल्यार गोंयान करपाक करूं शकतात आमी आनी म्हाका दिसता गोंया इतको ब्युटिफूल प्लेस खंयच ना. स्पीकर सर, बीच स्पोर्ट्स आतां उदाहरण दिता 2 स्पोर्ट्साचे. स्पीकर सर, क्रिकेट बीच क्रिकेट आसा म्हणजे USA बीच क्रिकेट जाता 7 सायड जाता म्हणजे जर ट्रँग्युलर सिरीज जर आमी हांगासर बिचाचेर केली इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड जाल्यार इंटरनॅशनल प्लेयर्स हांगासर येतले आनी ते पळोवपाक जाय आख्खो संवसारचो लोक हांगासर येतलो. हेतून तुझे टुरिजम वाडटले हे करीत जाल्यार. दुसरे बीच व्हॉलीबॉल आमी हालींच वेन्झीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वर्ल्ड बीच टुर्नामेंट केलो आनी 60 कंट्री पार्टिसिपेट जाले. स्पेन US जर्मनी सगळे येयलेले. तो विटनस जाल्लो स्वता आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता येयलो थंयसर. सो थंय 60 कंट्री येयले. आमी जर तशें करीत जर आमी लीग सिस्टम जर हांगा करीत जाल्यार आख्ख्या संवसारान एका प्लेयरा फाटल्यान 4 जाण 5 जाण तेंचे सपोर्टर येतात जाल्यार आमचो टुरिजम वाडटलो. स्पीकर सर, आनी जर तो जर टुरिजम वाडलो जाल्यार म्हाका सांगा आमचो गोंया म्हणटा ते एक ब्रँड जातलो आख्ख्या संवसार. स्पीकर सर, तेणी म्हणजे आता टुरिजम कशें रिलेट करतले स्पोर्ट्साक. आता जर 5 दीस जर टुर्नामेंट चलता फॉर एक्झाम्पल आता बीच सांगले क्वॉलिफाईंग मॅचेस हांगा कर आनी तुझे रोड शोज आहा पळय ते बंद कर आनी रोड शोज आहा ते तूं खंय कर युरोपाक दवर. क्वॉर्टर फायनल सेमी फायनल युरोपाक दवर. गोवाचे ब्रँड गोवाचें नांव करपाक. स्पीकर सर, हे करता आसतना जर गोंयान जर 5 दीस जर खंयचो टुर्नामेंट चलता इंटरनॅशनल लेवलीचेर 5 तुका आयकपाचें ना करपाचें ना म्हणून तूं डिस्टर्ब करता परत. स्पीकर सर, 5 दीस जर खंयचो इंटरनॅशनल जर इव्हेंट जर स्पोर्ट्स जर आमी खंयच्या बिचाचेर करीत जाल्यार तो करता आसतना तेणी 1 वरास पयलीं कॅलेंडर आपलो फिक्स करूंक जाय. कार्निवल शिगमो रापणकाराचे फेस्त केन्ना आसतले कित्याक 5 दिसाचो टुर्नामेंट जाला 6व्या दिसा हे फेस्टिवल तेणी टायप करूंक जाय जेणे करून ते इंटरनॅशनल प्लेयर्स हांगासर येतले तेंचे सपोर्टर्स येतले बरे टुरिस्ट हांगा येतले ते टुर्नामेंटूय एन्जॉय करतले बिचीस एन्जॉय करतले आनी मागीर आमचो कल्चरूय एन्जॉय करतले. हे प्रमाणे म्हाका दिसता आमचो टुरिजम डिपार्टमेंट वयर सरो शकता इन्क्लूड प्रोवायडेड तुमकां सेंटरा कडेन उलोवचें पडटलें. वर्ल्ड फेडरेशन सगळ्या डिसिप्लिनीचे आहा तांकां तेंचे कडेन डिस्कशन करून एक कॅलेंडर फिक्स करचो पडटा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. म्हाका दिसता हे टुरिजम हेतूंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंयय जावंक शकता आनी म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमचे बरेंतले बरे भुरगे वयर मेरेन पावोंक शकता हे इंटरनॅशनल प्लेयर आहा. ताका लागून मागता आमचे म्हाजे म्हणटात ते कर्म आनी धर्म. कर्म म्हटल्यार म्हाजे मांद्रे मतदारसंघ कोस्टल बेल्ट लागता टुरिजम कसो वाडटलो तो आनी धर्म म्हाजे स्पोर्ट्स हे तुका हांवें एक्सप्लेन केलें. धन्यवाद. श्री वेंजी वेगस स्पेसिफिक मातशें खूब जाण आसा. Stand by to support the calling attention raised by our colleague Babjeet. Speaker sir, now very specific होता because we had the opportunity कि कोलवा आणि वारका पेडार beach was the beach that was identified for the world volleyball beach tournament where 60 countries participated. Why वारका पेडा beach? कित्याक थिंगाचे जे sand testing जा sand आहा तो sand अप्रूव जाल्लो
नाजाल्यार जीत आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हरपाक तो तयारी आसलो पूण तेगे ते सेंड अप्रूव जाल ना. दॅट मिन्स आतां आमी जाणाय फॉर वर्ल्ड व्हॉलीबॉल बीच करपाक वार्कीची बीच इज सुटेबल. दॅट मिन्स वी आर competing to the world standards where Varka beach is concerned. Now, what the government should be doing to make sure that the Varka beach, with the opportunity that the world beach volleyball येत म्हूण आमी वार्का वचपाचे रोड्स आहाय ते तारींग कोण काडले, ब्युटिफिकेशन लायट्स केल्यो, 2 ब्रिजीस केल्यो धाकट्यो वचपाक टू मेक फेलिसिटेट ऑल दोज कित्याक नांव दवरूं जाय. फायनली वी हॅव टू कीप द नेम ऑफ गोवा when it comes to this kind of tournaments, international tournaments. So we did our best to keep Goa's name on top, and when we kept Goa's name on top, Varka Peda's name was on the international charts, and Varka went all over 60 countries. इतले आमदार जाऊन गेले, but we got this opportunity. देवागे एक बेसा व्हायचे. Yes. सरकारान माती केली ना रे ती देवागे माती रेव हाती ते सरकारान केली ना ती मात पास झाल्या. पॉझिटिव्ह उलयता. आय एम स्टँडिंग टू सपोर्ट यू. हेच प्रॉब्लेम गेले ते तू संकल्प सपोर्ट करपा लागला संकल्प बोर्ड म्हणटा तू सपोर्ट जाय कॉलिंग अटेंशन नाक रे. Yes. So I am standing to support you. I have identified few things. There is an opportunity. There is an opportunity because now Varka is highlighted. The Peda beach is highlighted among international standards, that sand is there. So that means our name is there. We can get an opportunity to organize the world beach volleyball again whenever we can apply for it. For that we will need funds. It happens every year, and every year जरी तरी आमचे स्टँडर्ड वचपा जाय जाल्यार now we'll have to build up some infrastructure. All these games which we have done in Kolwa आमी national games football beach football केल्ले. थिंगाय आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार केल्लो फॉर नॅशनल बीच फुटबॉलाक तोय सगळो टेम्पररी स्ट्रक्चर. एवरीथिंग वॉज टेम्पररी. टॉयलेट टेम्पररी, कार्पेट हे ते सगळे चकाचक टेम्पररी केले आणि मागीर गेम काबार जाली ते स्टॉकले घेऊन गेले. सो वी नीड टू हॅव परमनंट स्ट्रक्चर. वेर कोलवा इज कन्सर्न, I know we are going to get upgradation for Kolwa where this Varka Pedar beach is concerned. Kavilosim beach amgeli bari ha teje re bari ha. So these places need to have permanent structure to uplift. Yes. For example, toilets aspa jay tinga, showers aspa jay, nice big welcome. I love Kavilosim, I love Benaulim, I love Varka mun. E bashin upgrade करपा tu आज. Severance worker. Attention moved by Speaker sir. पहिलो म्हणजे जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बीच टुरिझम म्हणटा आनी बीचाचेर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करपाचो म्हणटा. आतां स्पेसिफिकली हांगा थोडेच बीच जे आसा मोर्जी, मारांबोल, कालांगूट आनी कोलवा हे स्पेसिफिकली दिल्ले आसा. आतां अशे बीच आमचे प्रत्येक कडेन आसा. आतां आमच्या मतदारसंघानूय बीच आसा स्पीकर सर, पण ते मेन्शन करूना. सो हो एक्सप्लोर करपाची खूब गरज आसा. दुसरे स्पीकर सर, आमी पळयता की हे डेव्हलपमेंट करपाक लागून जसो जीत बाबान सांगलें की आजून पर्यंत त्या पद्दतीन जो हातभार लावपाक जाय तो करूंक ना. इव्हेंट जाता पण इव्हेंट जावन फुडें कितें जाता तेजेर कांयच ना. सो स्पीकर सर, म्हाका तरी दिसता तुमी पळयता आसतले स्पोर्ट मिनिस्टरान आयकून घेवचें की खेलो इंडियाच्या अंतर्गत बीच कबड्डी, बीच सॉकर, बीच व्हॉलीबॉल आनी ओपन वॉटर स्विमींग असे कॉन्सेप्ट आसा. आनी हे कॉन्सेप्ट जे आसा ते गोंयांनी हाडपाची गरज आसा. आता बेजीक कसो आसा, बेजीक समज आमकां हांगा डेव्हलपमेंट करतले नाल्यार हेका गोवा बीच स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी डेव्हलप करची पडटली, जे करून टुरिजमाक लागून जावं लोकल जितले आसा जे इन एंड अराउंड स्पोर्टिंग म्हणल्यार बिचाचेर खेळटा. आतां आमचे थंयचे वचून कितलेशे भुरगे बीच फुटबॉल खेळटा, बीच व्हॉलीबॉल खेळटा, जो ओपन स्विमींग करता. सो हेंका लागून ट्रेनींग प्रोसिजर आनी कसो हो स्पोर्ट्स डेव्हलप करतले. जशें एन जी बाबान सांगलें की टेम्पररी एक्टिविटी, टेम्पररी आमी एक टुर्नामेंट दवरलो आनी मागीर कांयच ना अशें जावपाक जायना. सो हेका लागून म्हाका तरी दिसता की असो एक ऑथॉरिटी एस्टॅब्लीश करपाची गरज आसा जितून हे डेव्हलपमेंट करपाक लागून ट्रेनींग प्रोग्राम अलॉंग विथ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अलॉंग विथ द टुरिजम डिपार्टमेंट हे आमी डेव्हलप करपाक शकतले. आनी ते करूनच म्हाका दिसता हो जो बीच स्पोर्ट्स जो आसा हो डेव्हलप जातलो. थँक्यू. श्रीमती दिलाय लोबो. My constituency, Shivali constituency, is one such constituency where we have the benefit of a beautiful sea as well as Shapara river. So you can explore both the possibilities. आमचे kayaking, even kayaking competitions for locals. First of all, start with that and see how it gathers the crowd and make it at a national level. This kayaking competition in my river,
And besides this, that as said by Jit, please develop so that we get more quality tourists. Yes. Thank you. Sri Vijay Sardesai. Rise to support the calling attention move by Jeet. रोहनांची रिप्लाय दिल्या ही बरी पावरफुल दिल्या सारखी. You have made given an example of Tarifa, which is in Cadiz, known for wind sports. Basically, location तशें हा की it is known for wind sport. But as Benzi says, you need the infrastructure. एकदा जाऊन one off event जाऊन ते जावचें ना. Speaker sir, our coastline is 105 kilometers, has more than 35 recognized beaches, attracts 7 million tourists. But unlike places where there is beach sports, we only 2% come here for beach sport, not 10 to 15%, which is average required. So तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार we are not anywhere in the reckoning. Now we are spending a lot of money on tourism promotion, but handful of events cannot make us a sports game. So therefore, I think you have got to look at it in a different way. But you will have to not make it one-off event. Now, Delilah Lobo said that her place and has got that the river also as well as the sea. But it is not a beach identified for promotion. So you are in the government, but you are not being recognized at all. Netaji, you are surely itself is not anywhere in the picture. So, Speaker sir, हे मातशें हांचे तुमचे घुसपालां गणित. सो तुमी बरें पळया. एकूच हांव मागतालें इतलें की जेन्ना असली कॉलिंग एटेन्शनाक येतात तेन्ना नॅचरली आमी सगळे कोण तरी घुंवडावन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें हाडटा. म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचूय ना आनी कांय ना. बट एक क्लियर आहा की बीच स्पोर्ट्स जर फुडें व्हरतलो जाल्यार यू कॅनॉट हॅव ब्युरोक्रेटीक ऑब्स्टेकल्स, financial burdens. You'll have to have a clear way, and you cannot damage environment because there is this last time where you all flattened out the sand dunes म्हणून आवाज जाल्लो आहा. So this is the whole story. Yes. Sri Ruja Fernandez. कॉलिंग एटेन्शन आमच्या जीत आरोग्यान बरे हाडलेले आहा. हेजेर उलोवपाचें सापोर्ट करपाक. ट्युरिजम जे जावन आसा गोंयान आमचें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा आनीक ट्युरिजम वाडोवपाची चड गरज. तुमकां बीच ना न्ही? ना सांगता तुका कितें आसता हें इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर हें इम्पॉर्टंट तुका हें इम्पॉर्टंट ट्युरिजमाचेर व्हॉलीबॉल प्लेयर ट्युरिजमाचेर येता हांव. स्पीकर सर कित्याक ट्युरिजमाचेर आमचे सगळे डिपेंड आहा. शॉपां, भाजयेकार, नुस्तेकार सगळे. आनी हे पळय जितन आमच्या ऑनरेबल MLA हाडला बऱ्यांतले बरें हे आमचे कॉलिंग एटेन्शन बॉल जावं व्हॉलीबॉल जावपाची गरज आहा. कित्याक भायले टिमी हाडून 7 a सायड 9 a सायड तर केल्यो जाल्यार ट्युरिजम आनी वाडटलें. आनी कितें आसता स्पीकर सर थोड्या कंट्रीनी थोड्या गांवांनी बिची आसना. ते बिची आसना ते लोक कितें करता 100-200 ट्राक रेंव हाडटा. सिटीनी जे ओपन प्लेस आसा थिंगासर रेंव हाडटा आनी त्या ट्राकांक तेंचे सकल आसता. व्हडले ते रेंव साफ करता आनी 200-300 सुमार ट्रक हाडून ते एक बीच क्रिएट करता फकत एका दिसाक. आनी टेम्पररी ताका स्टँड घालता आनी भायले टिमी येता शोवपाक. आनी मागीर एका रातयानूच ते ट्रक कितें करता ती रेंव सक करता आनी व्हरून आहा तिका पती धरता. आनी एक रेंवेचो पासून कुडकोत घेवन उरना. आनी रेंव घालच्या पयलीं ते गटराचे बुराक बंद करता. आनी हे व्हडलें काम आमी तर गोंयांत केलें खूब इम्पॉर्टंट जाग्यांचेर कितें आसूं कसलें हेका जाल्यार आमच्या ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर आमचो ट्युरिजम सगळ्याक लायक. आनी हांव जाणा तो 100% असलें करतलो आनी चडांत चड गरजेचें हें करपाक. Sri Digambar Kamath. I rise to speak on the calling attention moved by my colleague Srijit Arolkar. ताणें एटेन्शन हाडपा फाटल्यान ताजो इंटेन्शन एकदम बरें आहा. टू डेवलप गोवा or to bring Goa in the field of sports beach destination एकदम बरी कंसेप्ट. खंयचे बिचार करचें, खंयची रेंव बरी ना, खंयची रेंव बरी आसा हो सेपरेट क्वेश्चन. पूण ताजो जो कन्सेप्ट आहा की तो म्हणटा की गोवा स्टेट एज ए स्टेट गोवा शूड बी प्रमोटेड. आनी आज सगळ्याक स्पोर्ट्स बीच डेस्टिनेशनां मोठ्या मोठ्या राष्ट्रांनी आज मोठ्या प्रमाणाचेर जातात, डेव्हलप जातात, मोठे मोठे टुर्नामेंट वर्ल्डाचे जातात. आनी म्हाका दिसता ताजें हें आसा कॉलिंग एटेन्शन एकदम बरें आसा. ट्युरिजम मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणजे दोगांनी ताजेर सिरियसली घेवन ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडून तें गोवा फॉल्स इन दॅट लायन अशें पळोवचें. Yes.
श्री एलेक्स लॉरेन्स. नोटिफाय करून जो तरी एक प्लेस आयडेंटिफाय करूं जाता बऱ्या पडटली कित्याक समटायम्स पीपल कंप्लेन सँडीन उडयलो आनी कितें उडयलो म्हणून मदें एक इश्यू जाता सो ते हें करपाक एक आयडेंटिफाय करून 2 स्पॉट्स वन इन नॉर्थ गोवा वन इन साउथ गोवा केले जाल्यार बरें पडटा. सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट आयडेंटिफाय स्पॉट वेर यू कॅन हॅव दिस टायप ऑफ दाखलोसो एक प्रिमा फासी एक स्टेट दाखलो करपा जाता धाकटोसो मागीर दुसरो करपा जाता. श्री मायकल लोबो. Sir, I would like to add just 2 points. Ministeran reply dila Morji, Arambol, Kalangut and Kolwa. Has the minister done any study? म्हणजे तेणे अशी म्हणजे एजन्सी घातल्या आणि स्टडी केल्या की वेर यू कॅन डू बीच व्हॉलीबॉल आणि बीच फुटबॉल. आता कोलवा एक जाता म्हणून त्याची ती सँड टेस्टिंगान पास जाल्या. वेदर एनी अदर बीच हॅज गॉट द क्रायटेरिया म्हणजे सँड जी आमची आहा ती क्रायटेरिया आहा आणि whether you have also taken NOC from Goa Coastal Zone Management Authority, GCZMA, a blanket NOC where you can do this activity on this particular beach. Then you can put it up on your event calendar. म्हणजे हिंगासोर असो इव्हेंट करूंक जाता. बीच व्हॉलीबॉल, बीच फुटबॉल, कबड्डी असो. आता नॅशनल इव्हेंट जाता. इंटरनॅशनल इव्हेंट जर आमी हाडूंक सोदता जाल्यार हे सगळे आमचे कडेन रेडी आसचे पडटले. ते येतले आनी बीच आयडेंटिफाय करतले. GCZMA म्हणटले हिंगासोर करूंक जायना. ते येतले म्हणटले हिंगासोर सँड बरी आहा पूण थिंगासोर म्हणटले हे सारकें ना सँड दिवना अशें जावंक जायना. आमी आयडेंटिफाय पयलीं करपाची गरज आहा. which are the beaches which are suitable in the state of Goa where you can do this type of sports activities. And हे खरेंच internationally Goa can be the only state in India which is going to be hosting international sports event. Thank you, Speaker. Yes. just add because जे बाब जितान मांडला सगळ्यांनी सपोर्ट केला बट माय एडवाइस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर इज दॅट आय बिलीव वी नीड टू रिकॅलिब्रेट आवर टुरिझम मॉडल एज वेल. वी नीड टू रिकॅलिब्रेट इट. आणि खास करून द बीचेस टुडे यू हॅव आस्क्ड फॉर द कॅरिंग कॅपॅसिटी टू चेक द कॅरिंग कॅपॅसिटी. यू पुट एन एजन्सी. दिस high footfall, high noise, high impact activities in fragile zones will only accelerate environmental degradation. I agree with what Bob Michael has said. With CZMP, other agencies, the path forward is not only more beach sports. It has to be in sensitive areas, but sustainable, balanced tourism that protects Goa's natural assets while also delivering economic benefits to the people. So you have to possibly take a balanced view with the current way your department itself has called for the carrying capacity. So exactly it has to be scientific because we are heading otherwise to an environmental degradation of the beaches. श्री वीरेश बोरकर. अरे 1 मिनिटात म्हणजे रिप्लाय स्पीकर सर बाबजी तारोलकरान जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला इज बेसिकली आस्किंग फॉर बीच स्पोर्ट्स टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोंय जावचें म्हणून. आनी एक आयकूंक बरें दिसता वेदर द होल हावस वेदर द रुलींग ऑफ द ऑपोजिशन इज टोटली इन वन मोड की गोंयचें टुरिजम बरें जातलें जाल्यार स्पोर्ट्स हॅज अ रोल टू प्ले अँड बीच स्पोर्ट्स ऑल्सो हॅज अ रोल टू प्ले. स्पीकर सर 2022 हो सरकार येतकर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी सदांच सन सँड एंड सीट उलयताले. We understood the post-COVID effects and we said let us explore more. ताजे खातीर फर्स्ट टाइम पूर्ण देशान फर्स्ट टाइम रिजेनरेटिव्ह टुरिझम गोंयांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा. विच टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, विच टॉक्स अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ सोसायटी, इकॉनॉमी, एनवायरमेंट एंड कल्चर. आनी ताज्या भोंवतणी टुरिझम इन्क्लुझीव जावचें म्हणून आमी स्पीकर सर सन सँड सीचेर सॉफ्टवेअर, स्पिरिच्युअलिटी आनी स्पोर्ट्स आनी 3 एस वाडयले. हातून स्पीकर सर हे हांवें म्हज्या रिप्लायन जे सांगलां आयनमॅन 70.3 RFC, वर्ल्ड टेबल टेनिस, बीच व्हॉलीबॉल वर्ल्ड टूर हे जे सगळे घेतले इव्हेंट्स हे बीन अ स्टार्ट टू द होल थॉट फॉर अस ऑल्सो इट्स लर्निंग अँड अंडरस्टँडिंग हाऊ इट इज मोर. एक कॉलिंग अटेन्शन आयलें की सी इरोजन जाता म्हणून तुमचे डिमांडा तुमी घेतले आनी ताज्या खातीर एक वाटेन तुमी बीच कॅपॅसिटी वापरता विचारतात बाकीचे कशें जाय तेय तुमी प्रश्न विचारले. वी आर ऑल्सो कन्सर्न स्पीकर सर. बीच व्हॉलीबॉल प्रो आमी वार्का केले. द whole world beach volleyball people came, they decided Varka was the destination they wanted. It is not only about the beach, it is the surrounding areas also, accommodation, restaurants, logistics, खूपशे गजाली येता. तातूंतल्यान आमच्या गोंयच्या लोकांक वॉटर स्पोर्ट्स आमचे गोंयचे भाव, शेक गोंयचे भाव,
टॅक्सीवाले गोंयचे भाव सगळ्यांक तातूंत वेवसायान तांकां प्रॉफीट जाता प्लस हॉटेलां मेळटा ताच्या खातीर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी नीड टू मूव इट रायटली जी तारोलकर बाब आमचो नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर हॅविंग प्लेड फॉर उसोफोनिया गेम्स आणि ताजे आज मांद्रे मतदारसंघातले मेजर बीच एरियाज हॅव बीन एक्चुअली बुमिंग इन अ मच बेटर मॅनर विथ क्वालिटी टुरिस्ट कमिंग देर आम्ही स्पीकर सर ताणें एक युनीक आयडिया हाडली रामपोणकाराचें फेस्त मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी वी प्रोमोटेड इट वॉज अ एक्चुअल लवली इवनिंग वे लॉट ऑफ इंटरनॅशनल पीपल केम तांकां आमचे गोंयचे खाण कलिनरी नुस्तें कशें आसता कशें फ्राय करता सगळें खावपाचें आसपाव मेळ्ळो ताणें रामपोण ओडपाचें दाखयलें ताका ती भितरल्यान आवड आसा कितें तरी आमच्या लोकांक करचें आनी ट्युरिजम डेस्टिनेशनाच्या मॅपार मोरजी मांद्रे खंय तरी बरें आसचें म्हण मुख्यमंत्र्याक घेवन वी आर फुल्ली सपोर्टिंग हिज आयडियाज बाकीच्या आमदारांनी जे जे विशय मांडले स्पीकर सर कर्म आनी धर्म म्हणलें जितान पूण ताजेर वचना आयच्या दिसाक पूण स्पीकर सर बीच स्टडी ऑलरेडी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज बीन डुईंग बीच कॅपेसिटी आमी ऑलरेडी एजन्सी घाल्ली आसा डिमार्केशन ऑफ स्विमींग एरियाज झोन्स आमी ऑलरेडी मार्क केल्ले आसा वेर फॉर फॅमिली वेगळी लेडीज वेगळी आनी भुरग्यांक वेगळी म्हणून ती कॅटेगरी केल्ली आसा सो वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग टू एन्श्युअर स्मूथनेस ऑन द बीच स्पीकर सर जे कितें आमकां करपाक जाय टू बूस्ट द इव्हेंट्स हांव मानतां फॉर एग्जाम्पल आयर्न मॅन आमी बेगीच स्टडी केल्ली आयर्न मॅनाचो इम्पॅक्ट कितें काय म्हणून आय विल जस्ट रीड आउट द इम्पॅक्ट ऑफ 2024 International participants, Speaker Sir, took 998 room nights. Estimated impact was 4.19 crores in terms of revenue. Domestic participants and supporters on Speaker Sir, estimated rooms were 10,878. Estimated impact for the revenues were 25 crores. So, two म्हणता ते सारखे आसा. The sports tourism, if we put it in the right manner, can give us the things. We will sit with our MLAs, especially the coastal MLAs who have been talking about this. सगळे आयडियाज घेऊन कितें बरें आसा ते पूण स्पोर्ट्स tourism and on the beaches keeping in mind the sustainability aspect we will ensure that sports ministry ज्या मुख्यमंत्र्याकडे आसा मुख्यमंत्र्याक बरो उलोवन जे कितें जाय ते yearly calendar तयार करून we will put it across so that global beach sports tourism destination गोंया आसा and it is flagged throughout the world हे आमी तयार करपाक जाता इतले बेगीन प्रयत्न आसतलो Yes. Sri Viresh Borkar, next calling attention. सगळ्यांक घेता Speaker sir, attention of the House is drawn to anxiety prevalent among Goan industrialists following the recent decision by the United States to impose an additional 25% tariff on goods imported from India, taking the total tariff to 50% on certain products. The move is likely to make Indian, particularly Goan exports, significantly costlier in the US market, severely affecting competitiveness and profitability. Export-oriented industries fear loss of orders, decline in revenue, and potential job losses as a result. The steps the government intend to take in this matter. The government of India is already seized the various issues regarding the United States of the America's decision to impose an additional 25% tariff on goods imported from India, taking to the total tariff of 50% on the certain goods. As per the news report, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji set to chair a crucial high-level cabinet meeting today to assess the impact of the steep tariff hike imposed by the United States of the America on Indian export. Since the government of India is under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is already seized the matter, it may not be appropriate to discuss this issue in this assembly at present. Reply and दुसरी दिली आणि तुम्ही दुसऱ्या वाचिला. Your reply is given. कोणी तुका वेगळा दिला किती तरी. मग हे रिप्लाय तो वाचते ना. 50% जो टॅरिफ आहे त्याला आमचो. तू काय रिप्लाय? Why it concerns the central government? I am talking about local. Goan industries. Ikko. This is right reply. We don't have your I reply. have given the reply actually. What right reply? What we have done, I have given the reply. This is right reply. This is reply. Yes. वो circulate करता हूँ. Please. Next resolution, Sri Vijay Suri sir. काय दिलो ना रिप्लाय दिला. तर तो चेंज. Excuse me. Sorry तो हे झाला. यावर रिप्लेस करता रे. ना तो रेझोल्युशनाचे गेलो. No, ना चांगलं नाही हवे. चांगलं नाही. It is
it is at this level जेन्ना हे जाता न्ही हो लेवल आत्ता हांगासर डिस्कशन करू शकना हांगा घेवप न्ही तो कसो घेता तुमी एडमिट करपाचेच न्हू ना we have a pharmaceutical industry, you know. They are affected the most. डेफिनेटली मागे डिस्कस करूया आत्ता करूनच कारण आत्ताच्या घडीक जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर एट अ कॅबिनेट लेवल आपकी डिसिजन ट्रम्प सरकार 50% श्री विजय सर Just एक speaker एक सांगपाक हांव उलोवंक जाय तुका the truth, एक sentence. The truth is that photo ops don't replace hard-nosed trade negotiations. श्री विजय सर रेजोल्यूशन all are concerned, whole world is concerned. I made what I had to say. Speaker sir, the House resolves that the government relocates all vehicles, scrap yards and metal salvage yards from residential, agriculture and eco-sensitive village areas to designated zones within Goa IDC estates. These scraps pose environmental health risk and disrupt rural life. The government should identify existing scrap yards, develop proper equipped IDC zones and implement a phased relocation plan to ensure safe and regulated operations. Speaker sir, ह्या हाजे पयलीं हेच आमी हाडिल्लें पयलें आनी ते टायमार म्हाका तुमी उतर दिल्लें बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सानी दिल्लें की आमी ते शिफ्ट करुया म्हणून स्पीकर सर जाता तें अशें की रेजिनाल्ड आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅनूय आहा सो दीस एश्युरन्स वॉज ऑलरेडी गिवन स्पीकर सर नॉट नाव 2 years ago पूण इतलें जावन गव्हर्मेंट गोज इन टू स्लीप मोड it slips into sleep mode after the 3 years 3 वर्सां जालीं स्पीकर सर स्क्रॅप यार्डां जी आसा ती तू पयलीं मांडलें न्ही मांडटालो हांव पळय मांड बाबूजी आन्सर करतलो आमचे हात जाले तुजे रेडी मरे कर आन्सर करून ताका मागीर Speaker sir, the government is seized of the issue and has already initiated steps for relocation of existing scrapyards. The GWMC has constituted a committee consisting of officials from Revenue Department, Department of Urban Development, Director of Panchayat, Goa State Pollution Control Board, Goa Industrial Development Corporation, Administrator of Komidak and GWMC for identification of land for setting up recycling, upcycling units and scrapyards. The Goa Waste Management Corporation is presently working on formulating the draft Goa Waste Recycling Unit Policy. This draft policy would ensure regulating and relocation of unorganized recycling, upcycling units and scrap yards operating in Goa in identified areas, thereby addressing the environmental and health concerns highlighted in the resolution. Considering that, as per the Goa Industrial Development Corporation, allotment, transfer and sublease regulation 23, the activities of scrapyard being prohibited in the industrial state set up by GIDC. A dedicated committee constituted by GWMC is tasked with identifying suitable land for development of trade zones. Upon publication of this policy, these trade zones will then be allotted on lease specifically for recycling and upcycling units and scrapyards. The GWMC has also undertaken physical verification of existing scrap units in coordination with the Department of Urban Development and the Directorate of Panchayat to accurately assess the land requirement. The Collector North and South Goa has identified some land parcels for setting up of trade zones, and the process of identification of additional land is also ongoing. GWMC has initiated the feasibility assessment to ensure appropriate and environmentally complement zoning. Furthermore, the Goa State Pollution Control Board is rolling out a digital waste monitoring platform. This platform is designed to facilitate the registration of waste generators, dealers, collectors, storage facilities, aggregators, transporters, recyclers and
reutilizes and will allow for real-time monitoring of the transportation and disposal of non-biodegradable waste. Speaker sir, the Government of Goa has already taken concrete steps aiming for relocation of recycling, upcycling units and scrapyards. Given that all the critical actions proposed in the resolution are already been undertaken by the government, for example, policy formation, identification and acquisition of suitable land, development of specialized trade zone, and introduction of robust digital monitoring system, the Honorable MLA is requested to withdraw the private resolution as the matter has already been addressed comprehensively. Because Babusha नवे उतरा घाल्या recycle and upcycle म्हणून आम्ही पहिली रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणून मुख्यमंत्री टाटा करून उलयतात ते आयकलेले हे आता नवे हाडला रिसायकल अपसायकल पूण म्हाका आतांच मायकल लोबन याद केले ते भशेन 3 वर्सां पयलीं ही हाडिल्ली वस्त आता आमी थंयच आहा हे नवे तुवें जे सगळें सांगलां ते आयकूंक बरें दिसता म्हजें मातशें हें मिस्टेक आहा हांवें ते आयडीसीन घालूंक जाय नासलें बट बेसिकली वॉट आय एम ट्रायंग टू सजेस्ट इज दॅट वन्स आवर सेशन गेट्स एडजर्न्ड स्पीकर सर वी स्लीप इनटू स्लीप मोड आमी सुशेगाद न्हिदूंक वतात आनी मागीर परते नेक्स्ट सेशनाक उठतात परती ही हाडटात आमी आतां स्पीकर सर बेसिकली मेन इशू कितें आहा गोंयांत 1000 स्क्रॅप यार्डां सुमार आहा आनी रजिस्टर्ड जाल्यार फक्त 269 सो हाजो अर्थ कितें ऑलमोस्ट 800 आर ऑपरेटींग आउटसायड द लॉ स्पीकर सर ही खंय आहा ही अशी लिपून ना खंय तरी they are in plain sight, they are in residential areas, they are in agriculture fields, they are even in eco-sensitive zones, there are many in communal lands or private lands. बार्देसानूच 103 illegal scrapyard आहा, तिसवाडीन 31 आहा, साश्टीन 19 आहा. स्पीकर सर हें जर आयकूंक गेलें जाल्यार बरें दिसना. आतां कोलवाळे आतां जाता कितें पळय, these scrapyards are becoming environmental ticking time bombs. कोलवाळे लेट 2022 4 स्क्रॅप यार्डां उजो लागलो 3.5 लाख लिटर उदक लागले फक्त उजो देंवोवपाक. धवळे स्क्रॅप यार्ड उजो पेटलो हायवे पॅरलायज जाली. कुट्टी खांडेपार फोंड्या रिपीटेड फायर इन्सिडेंट्स आर कॉजिंग इवॅक्युएशन. स्पीकर सर हें जर सगळें पळयलें जाल्यार आनी एक म्हणल्यार स्क्रॅप यार्डां आर बर्निंग हजार्डस आयटम्स इन द ओपन. दे ऑपरेट विदाउट सॅनिटेशन. They pay no taxes, no fees, no municipal dues, yet earn profits. Speaker sir, आता गव्हर्नमेंटान व्हडलो अनाउन्समेंट कितें केलो की आमी एक रजिस्टर्ड व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसी ऑफ गोवा 2023 म्हणून हाडली म्हणून आनी टार्गेट कितें आशिल्लें 1,92,000 ओल्ड पोल्युटींग व्हेइकल्स आमी स्क्रॅप करतले म्हणून. हें व्हेलें खंय? हें व्हेलें मडकय. मडकयचो जो आहा पळय स्क्रॅप वालो तो मोनोपली आहा ताका एकल्याकूच आहा तें. सो तो कितें करता तुजी गाडी जी हाडटा तो 50% लेस दिता दुसऱ्या परस कित्याक ताका मोनोपलीचो फायदो मेळ्ळा. सो स्पीकर सर एक जाय म्हणटा तें कितें आतां सिन्स आय हॅव रेज द इशू आय एम आस्किंग अ कॉम्प्रिहेन्सीव रिलोकेशन अँड मॅनेजमेंट पॉलिसी फॉर स्क्रॅप यार्ड्स. 380 ऑपरेटर्स हॅव रिसिव्ड एविक्शन अँड शो कॉज नोटिसीस. स्पीकर सर आयडीसी म्हणटा की आमी स्क्रॅप यार्डाक घेना पूण हें बरें कॉमीक दिसता. आयडीसी म्हणटा स्क्रॅप यार्डाक घेना पूण आयडीसी जनरेट स्क्रॅप वीच इज टेकन एल्सवेअर. सो हें कितें स्पीकर सर? सो ताजे खातीर जें तूं सजेस्ट करता की आमी एरियाज डिवेलप करतले अंडर सॉलीड वेस्ट क्लोज टू इंडस्ट्रियल एरिया हें करपाची गरज आहा. बिकॉज देर आर एटलिस्ट 800 इलिगल स्क्रॅप यार्ड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑर ओवरसाइट. देर आर रिपीटेड ट्रेजेडीज which is public safety risk. The only sustainable solution is an immediate systematic relocation. Speaker sir, म्हणटकर हांव मागता की एक कॉन्क्रीट टायम बाउंड प्लॅन डिक्लेअर करचो. जाता जाल्यार आयडीसी म्हळ्यार तुका झोनिंगाचो इशू जातलो. इवन कोमुंदात जमनीन तूं घालूंक गेलो जाल्यार तुका झोन ते अलाव करतले जाल्यार ऑर यू नो टेक इट क्लोज टू एन इंडस्ट्रियल एरिया बिकॉज अदरवायज द पीपल ऑल्सो विल ऑब्जेक्ट. So you require an IDC in this. Then you need regular inspection of Pollution Control Board, Fire Department and local bodies to prevent re-emergence. आता जर काढली आम्ही
म्हाका इंट्रस्ट कित्याक आहा की आमचे फातोर्डा स्क्रॅप यार्ड आहा सो म्हाका ती गेल्ली जाय ते वचपाक तयार आहा पूण ते वचून ताका घालतले खंय ताका जागो दुसरो जाय आमी तेन्ना रेजिनाल्डाक जागो बसून दिल्लो ओके म्हणल्यार मागीर तो जागोय गेलो दिसता आनी कांय जालें ना देवर ऑल्सो रेडी मिटींग घेतली अंडर ही चेअरमॅनशीप तो चेअरमॅन आहलो हे आयडेंटिफाय करपाक हय मागीर एक करूंक जाय आसलें न्ही केन्ना जालें म्हणल्यार आतां कितें जालें परते कित्याक येवचें पडटा रेजोल्युशन स्पिकर सर हांव मागता की एक हे आतां एक प्रॉब्लेम आहा ती लेट अस कन्वर्टेड इनटू एन ऑपॉर्च्युनिटी इट विल बी देयर फॉर यू ऑल्सो इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पिकर सर सो देरफॉर वी आयदर एक्ट नाव और वी वेट फॉर द नेक्स्ट फाईल or for the next tragedy and for the next headline. That is the only thing. So आता हे जर आमी कितें सोडून जर नवें कितें चिंतूंक सोदतात आनी बाबूश म्हणटा तें जर जावपाचें आहा जाल्यार I would be willing to withdraw this resolution but give me some sort of a time bound plan. फाल्यां या परा पळोवया असलें कितें तरी सांग. We have identified certain areas under the chairman of IDC, Mr. Honorable Member Reginald. Under his chairmanship, we have identified certain areas. Yeah. So I was just asking him, and he said we'll have a resolution. त्याच्यात thought withdraw होता म्हणून. So तू आणि काय राहुल लोकांक मागीर. Sir, if you get assurance from us, झाले मग किती आहे होता? The same assurance I'm going to give you now. But when I'm going to, Honorable Minister, the issue has been already raised now. Honorable Minister, please give your reply. The issue has already been raised now. You can speak here, but he is withdrawing before you all finish it. So he is satisfied basically what I replied to him. Time bound हे सांग रे कितें. No, we have already identified certain areas. We are yet to see the areas. We have not seen the areas. This has been told by the Talatis and all were sent around to identify these areas. And there are identify private जमनी त्यो. No. It is either communal land. Communal दितला म्हणटा. So we have identified that thing. So we need to see the feasibility of the area. एक महिन्यान इंडिपेंडंट डे जाता एक दीस मेळया म्हणून. So we'll meet. I think by next month we will meet on this issue. Yeah, we will. Honorable Member, is it your pleasure to withdraw the resolution? Honorable Member, Vijay. Is it your pleasure to withdraw the resolution? Is it your pleasure to withdraw the resolution? तुझे झाले मरे. तू आणि He has already given you the reply. तो झाले मरे. Normally, Harish Borkar. everyone has to talk. उदय तो एक 2 मिनिटं Because short and sweet. चडशे विजय बाबू उलयल्लो आसा पूण Are you satisfied with the reply? You please point out something that he has not spoken. Sir, I have every right to speak. In my constituency also there are scrapyards. So I want to take part in this deliberation. Discuss. Noted. You cannot close down this saying No, that. I am giving him to speak. one by one स्पीकर सर एनवायरमेंटल जो डॅमेज जाता हेका लागून आतां जशें सांगलें आतां मेडशे एक स्क्रॅपयार्ड आसा हांवें कितले फावटी कंप्लेन केली हे स्क्रॅपयार्ड अजून पर्यंत तशेंच आसा कोलवायचे स्क्रॅपयार्ड हांवें पर्सनली कंप्लेन केल्ली 56 स्क्रॅपयार्ड आसा स्पीकर सर 56 आनी प्रत्येक वेळा उजो पेटयता थंय हांगा आमकां ब्रिजा वयल्यान गेलो हॉटेल थंयसर वयल्यान आमकां सांजे वेळार सदांच दिसता उजो पेटता तो सो स्पीकर सर जो एनवायरमेंट डॅमेज जाता हेच्या बाबतींत मिनिस्टरान कांय सांगना दुसरें स्पीकर सर जो रेव्हेन्यू लॉस जो विलेज पंचायतीक जाता हेच्या बाबतींतूय काय विलेज पंचायत जावं म्युन्सिपालिटी खंय आसा ताका रेव्हेन्यू पे करता जे मायग्रंट जे येयल्ले आसा ते मायग्रंट थंय कामाक आसा जावं लेबर जे आसा तेंचे व्हेरिफिकेशन जाला काय ना तेजी ट्रॅकिंग सिस्टम कांयच ना दुसरे स्पीकर सर ते टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां काय ना खंय कितें करता तांकांच खबर स्पीकर सर क्रायम एक्टिविटी ह्या स्क्रॅपयार्डाक लागून खूब जाल्या झगड्यो कितल्योश्यो जाता आनी ह्यो क्रायम एक्टिविटी कंट्रोल जायना स्पीकर सर आमची विलेज आयडेंटिटी आम्ही पळयताले मेडशे गांवचे लोक जे आसा ते उजो पेटयता म्हणून सगळे भायर सरले आनी प्रत्येक वेळा ते कंप्लेन घालीत आसा मात अजून पर्यंत टील डेट ते स्क्रॅपयार्ड बंद जावना
स्पीकर सर, आता हो जो आसा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी एक लिस्ट काडली स्क्रॅपयार्डां कितली आसा गोंयांत. आतां तितून पळय तिसवाडी 29 म्हणटा, बार्देस 102, पेडणे 7, बिचोली 16, सत्तरी 9, मुर्मुगांव 36, सांगेम 3, धारबांदोडा 6, सालसेट 97, काणकोण 9, केपें 9 आणि फोंडा 52 आणि टोटल मेळून 373. ही लिस्ट हेंच्यांनी काडली, कॉर्पोरेशनान काडल्या वेस्ट मॅनेजमेंट. स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा, ही लिस्ट हांगा आसा पण अशी आनी कितलीशी स्क्रॅपयार्ड आसा ती अजून पर्यंत ट्रॅक जाल्ली ना. सो ती कित्याक लागून ट्रॅक जावना? आनी समज ही पॉलिसी हाडटले आनी तांकां जागो दितलो, आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स जाय. आयज कित्याक प्रत्येक लास्ट 3 वर्सां आमी डिस्कस करीत आसा. हेजे पयलीं हांवेंनूय रेजोल्युशन घातलेलें, हांवेंनूय डिस्कस केल्लें. आमकां एश्युरन्स अशेंच मेळ्ळें की हेंकां आमी शिफ्ट करतले. आतां खंय शिफ्ट करतले, खंय लोकेशन हें करतले, येन्ना म्हटल्यार म्हाका दिसता तो प्लॅन आवट जावपाक जाय आसलो. खंय जो समज IDCन करतले काय आनी खंयची एरिया तुमची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी खंयच्या हितून करतले. सो तो म्हाका दिसता आयज मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय, ना की आपूण करतलो खंय करतलो तो मातसो प्लीज दिया. आनी ही बाकीची जी अनट्रॅक्ट आसा ती केन्ना पर्यंत ट्रॅक जातली तेजे एश्युरन्स दिया. Sir, stand by with regards to the private members resolution supported by Shri Vijay Sardesai. Because sir, scrap yards गावान सगळ्याक आहे आणि सगळ्यां कडेन हो जाणाको परमिशन आहे, हो जाणाको परमिशन नाही. आता जी लिगल स्क्रॅप यार्ड्स आहे तांकां परमिशन दिताय, पूण तांकां लागून भरपूर आनी ज्यो फॅसिलिटीज रिलेटेड जावपाक जाय. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेंचे चॅक दवरना म्हणजे तांकां जे कोण काम कोताय, जो लेबर काम कोता तो लेबर हुंयसो येता, तो लेबर तांकां रजिस्टर्ड लेबर आहा, हेल्थ कार्ड आहा, हेज कांय फॅसिलिटीज आसनाय. मागीर सडनली जोरी तरी कितेंय एनवायरमेंट रिलेटेड जोरी तरी ते मेसअप कोताय जाल्यार गांवांत बोवाड जाता. पूण द बॉटम लायन इज येस, इंडस्ट्रियल एस्टेटी व्हरपा जाय, पूण डेली बेजीस जे स्क्रॅप कलेक्ट जाता वचोन इंडस्ट्रियल एस्टेटी ते पावोवपाक प्रॅक्टिकल आहा की ना. गार्बेज जे भाशेन आमगे डेली कलेक्शन जावन MRFI येता, सो ते भाशेन डेली जे स्क्रॅप जनरेट जाता, एवरी डे देर इज स्क्रॅप जनरेटिंग फ्रॉम एवरी विलेज. So where do you intend to first deposit that and then take it to the scrapyard, or how is this possibility? What is the thought process? We are directly saying ये industrial estate or पास है. Practically सोदा जे कोण स्क्रॅप पुंजायत आसताय ते हुंय पळय सद्या मांडटलो या सायकलेचे पुंजायताय, कोण आनी की धाकटे पिकअप घेवन पुंजायताय, तो ती सायकल डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेटी वयतली. सो होल थॉट प्रोसेस कित तुमगेलो, हाव आर यू गोइंग टू इम्प्लिमेंट दिस? कित्याक हिंग सांगपा आतां व्हेरी इजी आणि ताका लागून ते थॉट प्रोसेस जायना म्हणून 3 वर्सां लागले उलयन. कित्याक वॉट इज द प्रॅक्टिकल थिंग ऑन ग्राउंड हे म्हाका सदां चोवपाक गरज आसा. आनी प्रॅक्टिकल जर तर चोयतलो सोल्युशन काडटलो जाल्यार यू नीड टू कॉल ऑल दीज लिगल स्क्रॅप होल्डर्स जे रजिस्टर्ड आहाय गोवा पोल्युशन बोर्डाचे, तांकां ऑलरेडी कन्सेंट आहा टू ऑपरेट. हेंक सगळ्यांक आपोवन हेंकां डिस्कस करपा जाय हाव टू मिटिगेट and how to bring into a platform where daily scrap what is being collected reaches to the right place which has been identified. प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आमच्या ऑनरेबल विजय सरदेसाय हाडले. ते खरेंच स्क्रॅपयार्डाचें खूब इम्पॉर्टंट आहा. हे स्क्रॅपयार्ड आहा ते सगळ्या मतदारसंघान आसा. म्हाका दिसता की आमच्या नावेली मतदारसंघान सुद्दां खूब कडेन स्क्रॅपयार्ड आहा आनी थोडे हे आमच्या हावजींग बोर्ड हे दाटी वाटेन घरां आसा, हे थंय एक 5-6 स्क्रॅपयार्ड आहा. आनी ह्या स्क्रॅपयार्डाच्या लागीं देवूळ आसा, थंय चर्च आहा, थंय मस्जिद आसा. आनी ह्या स्क्रॅपयार्डान खुबशे असे स्क्रॅप जे स्क्रॅप इलेक्ट्रीक वायर स्क्रॅप, कॉपर स्क्रॅप, प्लास्टीक स्क्रॅप, बॅटरी स्क्रॅप, बर्न ऑयल, मेटल, आयर्न, स्टील, झिंक, पॉयझनस केमिकल, टँक्स कॅरिंग पॉयझनस गॅस, अशे तरेतरेचे त्या स्क्रॅपयार्डान हे ते सगळे वस्तू असता. आणि हे जे समज आनी ते कॉपर वायर, ती प्लास्टीक वायर ती रातचे जळयता, तितली कॉपर वायर काडटा आनी तितून खुबसो फ्लेम जाता, काळो धुंवर जाता आनी सरावंडींग एरियांक त्या लोकांक खूब त्रास जाता. अशे तरेचे खुबशे घडणे ह्या स्क्रॅपयार्डा मुळे घडटा. स्पीकर सर, एक सरकारान सर्वे करची आनी जे रेजिडेन्शियल एरियान जे स्क्रॅपयार्ड आसा तांकां जाता तितले बेगीन शिफ्ट करून त्या खातीर बरी एक स्कीम तयार करची अशी माझी विनंती आसा. आनी हितूनसून लोकांक जे त्रास जाता तेजे लोकांक तुमी तेजेर सोल्युशन करचें अशें मागता. थँक्यू स्पीकर सर. डॉक्टर चंद्रकांत शेटे. श्री मायकल लोबो.
private member resolution जे विजय सरदेसान हाडला, this we have debated in this August House in somewhere in 2012-13 जेन्ना डिबेट जाल्ली हां बरो व्हडलो बोबाट जाल्ली की स्क्रॅप यार्ड तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलेले की वी विल सी दॅट this scrapyard moves in the industrial estate. But Vijay Sardesai, हांवें रोहन बाबान हे सगळे हो इश्यू हाडलेलो त्या टायमार आनी एश्युरन्सीस आमकां 2-3 वर्सां दिले तेजे उपरांत ते सांगले वी वील ट्रान्सफर इट टू वेस्ट मॅनेजमेंट. आयज जो बाबूश आन्सर करता ही इज आन्सरींग एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर की आपूण वी वील टॅकल इट. बट जागो आयडेंटिफाय जावंक ना स्पीकर सर आणि जागो आयडेंटिफाय जाता म्हणून जाता 3 वर्सां जाली. बाब रेजिनाल्डाक तुमी इनचार्ज केल्लो की ही वील टेक द मिटींग आनी कितें कोत्तलो म्हणून तो, पूण अशें कांय जावंक ना स्पीकर सर अजून. हांव इतलेंच मागता टील दीस प्लेसीस आयडेंटिफायड जे लो लाईंग एरिया. स्पीकर सर मिनिस्टर इज ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू. म्हाका तूं एश्युरन्स दी की आमचे एरियेन जे लो लाईंग एरियान कोणे घातलाय स्क्रॅप यार्ड आनी वाडोत ती आमच्या एरियेन आहा. नो वी विल मेक अ लेटर टू यू. ना लोकल बॉडी हॅज नॉट गिवन लायसन्स. Local body has not given license. Some have come even in tenanted land. You give me assurance that you will immediately issue them order to remove it. म्हणजे completely काढचे म्हणून थिंगा सरले. ती scrap yard cannot be in low lying area because सगळी शेतां जी सायडीची आहा ती सगळी पोल्यूट जाता. थिंगासर रायस येना सारको कित्याक तितून जे हे आसता लाता जी येता म्हणजे टीन्स जे येता ऑयलीचे टीन जे येता तितूनसून पावसान उदक सगळे थिंगा दुसऱ्या शेतांनी वयता. सो नो पंचायतीन तांकां नोटिसीस बीन इश्यू केल्या बट वी वॉन्ट अ ऑर्डर फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर वेर यू आर द रेव्हेन्यू मिनिस्टर. नो relocation is later on. They don't have license. I am talking about whether they have license or no. They do not have license. You are talking about relocation. When you will make the place ready, you will relocate. Till then, we don't want in the paddy fields. तेंका आपल्या भाटांनी व्हरोनी, आपल्या घरांनी व्हरोनी स्क्रॅप यार्ड, पण आमकां शेतांनी नाका ती. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल स्पीकर की मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिवचे की जे लो लाईंग पॅडी फिल्ड्सान आहा आमच्या एरियान कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा स्पेशली आमचे नागवा विलेजीन आहा ती इमिडिएटली तूं काडटलो म्हणून ऑर्डर विल बी इश्यूड बाय द कलेक्टर ऑर डेप्युटी कलेक्टर बार्देस. Thank you, Speaker, sir. Cruz Silva. Speaker, sir. The calling resolution उलयता आसतना विजय सदस्यान हाडलें सगळे MLAन म्हणलां सगळे स्क्रॅप IDC व्हरपा जाय. पूण खंयचे IDC? स्पीकर सर आमची मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट आसा सांजेर नांव मारगांव आहा. एवरी टायम हांवें एसेंब्ली हाडलो आहा कित्याक आमच्यो इंडस्ट्रियल स्टेटां जे स्क्रॅप यार्ड्स आहाय त्याचे भायरूय आहाय आनी आज इतलें पोल्युशन कोताय. स्पीकर सर म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपाक जाय आनी की IDC आमच्या मारगांव इंडस्ट्रियल सांजेर इतली काय येवपा नाय ती. आनी लास्ट टायम हांवें सांगलो आहा आनी की आमकां आमच्या मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट थिंगा आनी की स्क्रॅप यार्ड्स नाकाय म्हणून. आनी मदें म्हणल्यार कोमदारी आहा कित्याक कोमदारीचे म्हाका दिसता आख्खे सांजेर जे हांवें आनी की स्क्रॅप यार्ड्स येवपा नाकाय हें मातशें क्लियर कराय कित्याक ऑलरेडी थिंग बोल्लो हांवें. निलेश काब्रा. गोविंद गावडे. आदरणीय आमदार विजय सरदेसाय हांणी माडिल्ल्या प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशनाक हांव तेंको दिता आसतना हांव इतलेंच वेगळ्या विशया कडेन हांव थोडोसो वळटा. ह्या स्क्रॅप यार्डा बरोबरूच म्हज्या मतदारसंघान एक पुलीस स्टेशन आसा. ते पुलीस स्टेशनाच्या मुखारूच एक व्हडलो स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा. आतां हो स्क्रॅप यार्ड कसलो? हो स्क्रॅप यार्ड जितलो एक्सिडेंटल व्हेहिकल जे आसात थंय पार्क करून दवरलेले आसात ते डॅमेज जाल्ले आसात. थंय इतले तरेचे पावसान उदक भरून थंय इतले जळार आसात की ते पुलीस स्टाफ जो रावता किंवा ते ऑटोमॅटीक थंय स्क्रॅप यार्ड जाल्ले आसा. पयलू सरकाराच्या जागेर मुखार आशिल्ले हे सगळे क्लियरन्स करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी वारंवार हांवें दोळे मुखार हाडून दिल्ले आसा. म्हजी मागणी आसा ह्या हावसान जितल्यो ह्या पुलीस स्टेशनाच्या मुखार हे मोठ्यो मोठ्यो गाडयो
ज्यो आसात त्यो निवळ करून ते स्क्रॅप यार्डू खाली करचें अशें म्हजें ह्या हावसाक निवेदन आसा. My colleague Sri Vijay Sardesai has brought a resolution about moving of scrapyards at industrial places. I think it affects each and every MLA in the state. प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्क्रॅपयार्ड हा सगळे कडेन आसात आनी स्क्रॅपयार्ड इज अ नेसेसिटी. आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार स्क्रॅपयार्ड इज अ नेसेसिटी, इज अ पार्ट ऑफ द लायफ म्हणटा तें आमी. Anyway, Minister has given an assurance that he is identifying the places, he has already identified the places and is likely to relocate them. My only thing is that till they are relocated, थोडे जाण मदीं मदीं तांकां काडपाक लायता आनी कितें करता. Since they are already enlisted in the government list and they are already being relocated, some message should go to the authorities that they should wait till they are relocated. Rudolf Fernandez. Speaker sir, honorable member आमचो विजय सरदेसाई ताणें एक प्रायवेट मेंबर बील हाडलेला तेजेर उलोवपाचें. ऑलरेडी आमकां ऑनरेबल आमच्या मिनिस्टरान सांगलेल्या की ही प्लेस आयडेंटिफाय केल्या म्हणून आनी बरें काम करता तो. आनी एकूच म्हाका सजेशन आसलें की हो जागो थिंगासर एटलिस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटर तरी वयर आसूंक जाय. आनी कितें आसता न्हू व्हडल्यो मिशिनरी आसता, क्रशर, व्हडले गाडयो वा कितें आसता, गाडयो ते क्रश करून न्हू येते हो ब्लॉक करता. तसले न्हू मिशिनरी हाडपाक आनी कितें हो स्क्रॅप यार्ड फकत गाडयेकूच आसूंक जाय. सगली कसले भाशेची गाडी आसूं. एक पयस जाग्याचेर असो तर अशें इंडस्ट्रियल जाग्यार अशें घातलो जाल्यार हें बऱ्याक पडटलें. आनी कितें जाता नाल्यार कोणीय काडटा गाडयो खंयच्या ओपन प्लेसीन दवरता आनी हूंय इगोचे कडेन दवरता, हूंय देवळा कडेन दवरता आनी कितले वर्सांची वर्सांच उरता. हें चड इम्पॉर्टंट हें आमचें रेजिडेंट हाडलां तें आनी बरें. आनी हांव जाणा आमचो मिनिस्टर एक काम करतलो. थँक्यू स्पेशल. Speaker sir, I rise to speak on the private member's resolution moved by Honorable Vijay Sardesai. While just adding to a lot of members have spoken, the scrap dealers also play a vital role. Let us not forget them. Now collecting, sorting and diverting this material from open dumps to water bodies. Speaker sir, a operation when it is unchecked, specifically Goramukar, farms, schools and water body, this is what is the subject that creates problem. आणि म्हाका मुखेलमंत्रींगाना 2023 त्या वर्साक तेणें आनी तुवें आन्सर पळय दिलो मागीर म्हणालो 3 म्हयन्या भितर स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी घेवन येता. इट वॉज अ प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन ऑल्सो वी स्पोक. बट टील नाव स्पीकर सर म्हाका दिसता वॉट एंड वेन टायम बाउंड when are you going to move? No, otherwise after 6 months again, as Vijay said, same thing we will move again. It's because the key issues in these 6 months that we need to focus on, ek mode the fire hazards. He's spotted out where the fires due to the flammable and hazardous materials, plastic, e-waste and batteries, and it leads to a lot of toxic emission. So, dusra munda the illegal dumping and burning and runoff of which ends up in the contaminating of soil and groundwater. तो आंता येयला मुखेल ते 2023 तुवें उतर दिल्लें 3 म्हयन्या भितर तूं ही पॉलिसी घेवन येतलो जागो आनी सगळें हें जाता मू. पूण म्हाका दिसता द वे फॉरवर्ड इफ वी लूक lack of registration, there are several scrapyards that are not registered, oversight and zoning compliance with the zone where you are going to move it to. Often these things are seen violating CRZ and village plans. So the way forward is first, Speaker sir, is we need to regulate, register all the existing scrapyards that is in the state of Goa. Enforce ki ek environmental and ek fire safety standards and compliance with land use norms. Dusra munda hai relocate. Now relocate, where will you relocate it? Completely out of eco-sensitive zones, out of residential areas. So which area? A lot of IDCs. आमगे थिंगान गाशाय थिंगा कोंकोडे बी थिंगा नाकते. मागीर तिसरें मॉडर्नायज हे ने सिस्टम पळय स्क्रॅपयार्डाचे ते बेलिंग सिस्टम, ऑयल कंटेनमेंट पॅड्स, मागीर मॉड्युलर ई वेस्ट युनिट, these are all new things. So म्हाका दिसता finally we should not look at them, everyone looks at them as they are some criminal type of thing. Let us not criminalize scrapyards but find the answers in information, communication, technology and regulation. So but
एक टायम फ्रेम्ड आमकां एक हें दी बिकॉज दिस इज अ very important subject in most of the 40 constituencies. When we will come up with this time frame? Honorable Minister. I heard all the members, and my answer basically is the same what I had given to our colleague Mr. Vijay sir. We will be holding a meeting very shortly with IDC chairman and all the other stakeholders. We'll see that you all also basically involved in that decision. And we will inform you all which will be the area, because we are trying to identify 2 areas, one in north and one in south. So all these basically scrap yards will be based in one area itself. So that is on the decision. But as far as the policy is concerned, I think we had to come with a policy. We'll come out with a policy by next session. एक 6 महिने वयतले. Yeah, wait 1 second, I'll take it. See, action against complaint received for unauthorized scrapyard has been initiated by collector under LRC 33 in your district. I will verify with the department will conduct an inspection of any unauthorized scrapyards again. We will take it. We will take it. Vijay Sadasai. बिकॉज सर मंत्र्यान हें दिलां म्हळ्यार उत्तर दिलां पण आतां ती पॉलिसी येवपाची मुखेलमंत्र्यान फुडल्या हाका म्हणल्यार ते सेम जातलें. हांवें कितें म्हणलें न्हू, आमी एडिशन जातकर आवर वी स्लीप इनटू स्लीप मोड. ना ना तो स्लीप मोड सो दिसता तो पळोवंक गेल्यार. तुवें आतां 6 म्हयन्याचेर टायम दिलो, आतां फुडलें सेशन केन्ना आमचें तें रोखडेंच ल्हान घेतलो तूं बारीकशें 3 दिसांचें 4 दिसांचें तशें आसतालें. आनी तें केन्ना नव्या वर्साक मरे केन्ना तें फुडलें केन्ना तें पॉलिसी सर्क्युलेट झालेली सर. फुडलें सेशन Honorable Sam. ना सॉल्व स्पीकर सर हो इशू कसो आसा जाणा इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी. स्पीकर सर एकच मिनट उलयता. स्पीकर सर फाटले फावटी हे रेजोल्युशन हावजान येयल्या उपरांत गव्हर्मेंटान ताचो सगळो डेटा घेतलो, सगळो हेजो डेटा कलेक्ट केलो. ऑलरेडी एका पयलीं थारलेल्या त्या प्रमाणे IDC चेअरमॅनान हाजी मिटींगूय घेतली. खंय जागो तांच्या कडेन आसा लोकेट करपाकूय ठरलें. तांच्या कडल्यान विरोध जावपाक लागलो की स्क्रॅपयार्ड तुमी आनीक IDCन हाडूं नाकात, IDC पिड्ड्यार जातल्यो म्हणून. ताजे उपरांत आनी एक डिसिजन येयलें की इनिशियली दुसऱ्यो जागा ज्यो आहा पळय न्ही सेपरेट जागाच ह्यो IDCनूच घेवप आनी हांकां दिवप. म्हणजे वेगवेगळ्या तालुक्यांनी तरी एटलीस्ट 12 तालुक्यांनी 12 जाग्याचेर IDCन घेवप ताका स्पेशली फॉर द स्क्रॅप. शेवटी एक गजाल खरी आसा, नॉर्थ एंड सावथाच्या पेक्षा ते चड करचें पडटलें. कित्याक सांगता हांव, 2 कडेन करून आतां तूं बार्देसांत म्हणशीत न्ही रे, बार्देसांत कितलोसो स्क्रॅप आहा. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, हो सगळो स्क्रॅप एकी कडेन येता म्हणून कोयरूय बी काडलो वता, नाजाल्यार हो सगळो कोयर बीच बेल्टांत खूब मोठ्या प्रमाणात आसतलो. स्क्रॅपाच्या निमित्तान ते सगळो कोयरूय लागीं करतात आनी एकी कडेन वतात आनी तो रिसायकल जाता म्हणटा तसो तो विकतात ते जाता. दॅट इज स्पीकर सर म्हणजे मेजर ह्या 8 तालुक्यांनी तरी म्हणजे कोस्टल बेल्टाक तरी सेपरेटली ताका प्रत्येक तालुक्यान जागा जाय. आमी IDC इवन दो द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल टेक द इनिशिएटीव IDCच्या बरोबर आमी जे जागे आमकां जो कोण विकत दिता ते जागो विकत घेता, डिमार्केट करता आनी स्पेशली तांकां आमी लिजार दिता, ताका सगळ्यो फॅसिलिटीज जितक्यो प्रोवायड करपाक जाय. आत्तां तेंच्यांनी आमी ह्या ज्या जाग्याचेर बेगीन ज्यो शिफ्ट करपाक जाय पयलीं म्हणजे कोस्टल बेल्टात सारकें म्हणजे तेणी म्हणजे सांगलें नागवा विलेज पॅडी फिल्डार आसा. हाज्या फुडें गोंयकारांनी कोणी पॅडी फिल्डान तांकां जागा दिवच्यो न्ही. हय तेंच कशें जालें स्पीकर सर, आमच्या गोंयकारांनी बी तांकां पॅडी फिल्डान तरी जागा दिवच्यो न्ही. म्हणजे तुजें शेत सोडून दी, उरलेल्यांचें शेत ताका लागून पिड्ड्यार जाता. म्हणजे आपल्या शेताचे भाड्याचे पयशे तो अल्पशे कितें घेता. ना स्पीकर सर तूं आनी गोंयकारांक दिवपाक दी बी म्हणल्यार तूं आनी फुडें दवरनाक तें. आतां तूं दी जागो. स्पीकर सर एक फिगर मुखेलमंत्र्यान आयकूंक ना, 1000 स्क्रॅप यार्डां आसा, 269 लिगल आहा म्हळ्यार 800 इलिगल आहा. 408 आनी 408 तालुका वाईज बार्देजान 103 इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहा. लिगल उलयना, इलिगल आहा 103 बार्देजान. टोटल अराउंड 400. आनी सेकंड तूं आतां ती बीच बेल्ट म्हणटा पळय, हांव बीच बेल्ट न्ही आमदार, हांवें हाडला रेजोल्युशन बीच बेल्ट म्हणटा तांचे कशी म्हजे पयलीं. स्पीकर सर आमचें सोल्युशन कितें आसलें हाडूं, बाब दिगंबर कामतीकूय खबर आहा, आमी सिटी एरिया म्हणल्यार प्रायम रियल इस्टेट त्या जाग्याचेर ते स्क्रॅप यार्ड आहात ते वचपाक तयार आहा, ते जागो घेवपाक तयार. हांवें एक जागो दाखयल्लो आहा
next to industrial estate, not part of IDC. ताणे ते एक खंयचे एजन्सीन कित्याक की north and south will be an issue because you won't get such a big place of land and all of them won't come in one place. And it is not possible for the Not one possible. place. It So is not possible. taluka wise करून जाय तें. Because sir, हांव एक ते ह्या हावजाक एश्युरन्स दिता फुडल्या 6 पण म्हयन्याच्या इट्स सिरियस इशू कित्याक तिसऱ्यांदा हे येता आमचे बाब शेट्ये दोतोर फुडल्या मोठ्याने येवपाक दिना. हे हाडिल्ले हांवें हाडला 2दा हे तिसऱ्यांदा हाडटा स्पीकर सर फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हो इश्यू रिजॉल्व करता आनी सगळे ऑफिशियली करता जेणे करून तांकांय बी ऑफिशियली जागो दिता आनी हो विशय आमी काबार करता स्पीकर सर. Honorable member, is it your pleasure to withdraw the resolution? I will now think that Babush will get a smart solution unlike the smart city, therefore I will withdraw it. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. The second resolution, Shri Krishna Salkar, MLA may move the resolution. Speaker sir, this house unanimously resolves that the government take immediate and effective steps to protect, conserve and develop the historic Mardangarh Fort in Ponda Taluka in recognition of its deep historical importance and also to boost tourism. The resolution is before the House. You have to speak, you don't want to speak anything. Will you? He has moved now. स्पीकर सर, या सभागृहामध्ये आज एक अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रस्ताव आलेला आहे. मी दाजी साळकरांचं अभिनंदन करू इच्छितोय कारण एवढी वर्ष ज्या मर्दनगड ही एक शौर्याची गाथा संपूर्ण भारतामध्ये आणि विशेष करून गोव्यामध्ये ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इथं होणाऱ्या पोर्तुगीजांच्या अत्याचारी आणि जुलमी राजवटी विरुद्ध जे धर्मांतर अनेक तऱ्हेचा छळ ज्या पोर्तुगीजांनी इथं गोव्यामध्ये उच्छांद मांडलेला होता, निरपराध लोकांना बळजबरीनं हातखांबो या जागेवर त्यांचे हात कलम करून त्यांना धर्मांतर करण्यासाठी प्रवृत्त केलं जात होतं. अनेक मंदिरांची नासाडी केली जात होती आणि अशा वेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गोव्यावर आक्रमण केलं आणि धर्मांचं रक्षण करण्यासाठी, आपल्या देवदेवळांची रक्षण करण्यासाठी, ही विटंबना थांबवण्यासाठी पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध बंड केलं. म्हणून हा त्याचा पूर्व इतिहास आहे. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करता करता त्यांनी आपल्या गोव्याचा आक्रोश त्यांच्या कानावर गेला आणि त्यांनी इथं स्वारी केली. आज मर्दनगड हा एकमेव किल्ला जो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर संभाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज इथं आले आणि त्यांनी त्या किल्ल्यावर महत्वपूर्ण अशा शौर्याच्या गाथा घडवल्या. संपूर्ण आपल्या फोंडा मर्दनगड हा आज फोंडा तालुक्यामध्ये जे आपलं आजचं IID हॉस्पिटल आहे त्याच्या वरती जो डोंगराळ भाग आहे तिथं आहे. अजूनही आपल्या सगळ्या गोमंतकीयांना मर्दनगड या किल्ल्याची माहितीही नाही आहे. पोर्तुगीजांना हाकलून लावण्यासाठी आणि पोर्तुगीजांच्या कारवाया तिथंच अडवून ठेवण्यासाठी तिथं फोंड्यामध्ये एक कोट होता आणि तो IID हॉस्पिटलच्या जवळ होता. परंतु त्यावर हल्ले व्हायला लागले, पोर्तुगीज मराठ्यांच्या विरोधात लढायला लागले. त्यावेळेला छत्रपती संभाजी महाराजांना वाटलं की हा किल्ला आपण हा किल्ल्याचा जे ठिकाण आहे ते आपण वर दिलं पाहिजे. त्यामुळे संपूर्ण या प्रदेशावर ज्या मराठ्यांची सत्ता होती तो आपल्या निगराणीखाली येईल आणि तो आपल्या कब्जामध्ये राहील. एखाद्या वेळी मराठ्यांच्या विरोधात युद्ध झालं, आक्रमण झालं तर त्या किल्ल्यावरून संपूर्ण परिसर त्यांना दिसता येईल आणि
परत आक्रमण करता येईल, आपली शस्त्रसामुग्री सुरक्षित ठेवता येईल अशा पद्धतीनं त्या किल्ल्याची बांधणी झाली. आजही आपण आज हा प्रस्ताव इथं सभागृहामध्ये येतो आहे सभापती महाशय, पण त्याच्या अगोदर सविस्तर त्याची माहिती करून घेण्यासाठी मी काल त्या किल्ल्यावर आमचं म्हणजे ट्रॅकिंग केलं. या किल्ल्यावर जाताना सुमारे 101 कार्यकर्ते, मर्दनगट संवर्धन अभियान समिती, अपराध समिती, जगदंब ढोलताशे पथक यातील काही कार्यकर्ते या किल्ल्यावर आम्ही गेलेलो होतो. म्हणूनच परंतु तिथं गेल्यानंतर आम्हाला एक गोष्टीची जाणीव झाली. हा किल्ला अत्यंत दुर्गम भागात आहेतच, परंतु तिथं चालत जायला साधारणतः 40 मिनिटं लागतात. 3 किलोमीटरचा हा परिसर डोंगराळ भाग, आणि मी तिथं गेल्यानंतर त्या किल्ल्याचे अवशेष बघितल्यानंतर मन अगदी खिन्न झालं. कारण जो किल्ला पोर्तुगीजांनी परत एकदा मराठ्यांच्या हातून परत घेतला म्हणजे 18व्या शतकामध्ये, आणि त्या किल्ल्याची नावनिशाणी मिटवण्यासाठी सतत 19 दिवस तिथं जिलेटिनचा मारा केला. त्यामुळे त्या किल्ल्याचा एक अंशही तिथं राहता कामा नये. कदाचित कुणालाही दुसरी सत्ता येईल आणि या किल्ल्यावरनं परत एकदा पोर्तुगीजाविरुद्ध बंड करेल ही भीती त्यांना सतावत होती. म्हणून तिथं गेल्यानंतर मला पूर्णपणे खात्री पटली की या किल्ल्याचं संवर्धन केलं पाहिजे, कारण हा किल्ला अनेक ऐतिहासिक गोष्टीचा, अनेक शौर्याचा साक्षीदार आहे. म्हणूनच इथपर्यंत येण्या अगोदर आज काही सभागृहातील सभासदांनाही माहीत नसेल अशा काही गोष्टींचा मी उलगडा करणार आहे. सन 1663 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पेडणे डिचोली सत्तरी हा भाग आदिलशहाकडून जिंकून घेतला. 19 नोव्हेंबर 1617 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांना धर्म व राजकारण याचा जाब विचारण्यासाठी स्वारी केली. सन 1668 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कदम राजाचे कुलदैवत गोव्याचे राजदैवत श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराचं निर्माण केले. नाही, मी संपूर्ण माहिती सांगतोय, त्याच्यानंतर ज्या सभासदांना, आदरणीय सभासदांना याच्यावर भाष्य करायचं असेल ते करू शकतात. 13 मे 1675 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाकडून प्रांत फोंडासह कारवार, अंकोल्यापर्यंत हिंदवी स्वराज्याला जोडून घेतले. सन 1679 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या दक्षिणेमधील बाळली गावामध्ये, जिथं आपण 66 म्हणजेच सालसेट मधून ज्या स्वाऱ्या होत होत्या ते थोपवून धरण्यासाठी एक अत्यंत महत्वाच्या किल्ल्याची बांधणी केली. उंचावटवर असलेल्या आणि आपल्या समुद्राला टेकून असलेल्या एका महत्वाच्या ठिकाणी त्याने आपला हवालदार बाळली महालातील त्याने तिथं किल्ल्याची बांधणी, आज आपण बेतुल किल्ला म्हणून त्याला ओळखतो आहोत. माझ्याच कारकिर्दीमध्ये आम्ही तिथं शिवराज्याभिषेक आणि शिवजयंती पण साजरी करतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर पोर्तुगीज व संभाजी महाराजांचा संघर्ष अत्यंत जोरदारपणे गोव्याच्या भूमीत झाला. पोर्तुगीज व मोगल यांची युती झाली आणि संभाजी महाराजांच्या विरोधात हा लढा पुकारला गेला. आणि ती युती होऊनही संपूर्ण कोकणपट्टी जिंकून घेण्यासाठी या योजना आखल्या जात होत्या. पोर्तुगीजांनी फोंडा जिंकण्याची तयारी करत 1 नोव्हेंबर 1683 रोजी फोंडा कोटावर हल्ला केला. जे मी मगाशी सांगितलेलं फोंडा अगदी सपाटीवर असलेले हा कोट म्हणजे त्याला गडकिल्ला म्हणत होते, तो सोडून आपल्या कोंड्याच्या बचावासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वायू वेगाने घोडदौड करत ते फोंड्याला आले आणि पोर्तुगीजांना फोंड्यातून त्यांनी हुसकावून लावले. तसेच दुर्भाड येथे गाडून त्यांनी कत्तल पण त्या पोर्तुगीजांचे जे काही गव्हर्नर होते त्यांची कत्तलही केलेली होती. आणि पोर्तुगीज गव्हर्नर तिथं जखमी होऊन पळूनही गेलेला.
फोंडा शहरातून पोर्तुगीजांना हाकलून लावल्यानंतर फोंडा शहराचे शत्रूपासून बचाव करण्यासाठी जुना फोंडा कोट काढून आता ज्या ठिकाणी मर्दनगड आहे त्या किल्ल्याची बांधणी झालेली आहे. मर्दन या शब्दाचा अर्थ असा आहे, आपण कालिया मर्दन म्हणतोय, महिषासुर मर्दनी म्हणतोय, म्हणजे दुष्टांचा संहार करण्याचं एक क्षेत्र म्हणजे ते मर्दनगड. म्हणूनच या किल्ल्याला अत्यंत महत्व आहे. जे दुष्ट आम्ही आज संबोधतो आहोत की आपल्यावर जुलमी राजवट ज्यांनी केलेली, परकीय राजवट जी होती, त्या दुष्टांचा संहार करण्याचं ठिकाण म्हणजे मर्दनगड आहे. फोंड्यातून पोर्तुगीजांचा पराभव करून हाकलून लावल्यानंतर संभाजी महाराजांनी 23 नोव्हेंबरच्या रात्री अचानक जुवे बेटावर पोर्तुगीजांची राजधानी शेजारी असलेल्या किल्ल्यावर हल्ला करत ताब्यात तो किल्ला ताब्यात घेतला. आज आपण जो जुवे फोर्ट म्हणतोय तो संभाजी महाराजांनी बांधलेला नव्हता, तो फोर्ट पोर्तुगीजांनीच बांधलेला होता. परंतु मर्दनगडावर आपलं राज्य प्रस्थापित करून त्यांनी त्यावर हल्ला केला आणि तो गडही काबीज केला. हल्लीच आपण त्या जुवे बेटावर छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती पण साजरी केलेली आहे आणि तिथं भगवा फडकावलेला आहे. ज्यावेळी 24 नोव्हेंबरच्या सकाळी पोर्तुगीज गव्हर्नर जुवे बेटावर चालून आला असता स्वतः संभाजी महाराजांनी घोड्यावर स्वार होत पोर्तुगीजांना जुवे बेटावरून पळवून लावले व त्यांची कत्तल केली. त्यावेळी पोर्तुगीजाचे स्वैर बहिरा झाले. त्यांचे जे गव्हर्नर होते ते पळून जाण्याच्या बेतात होते. त्यांनी त्या खाडीत उडी टाकली आणि पाठोपाठ संभाजी महाराज आपल्या घोड्यासह त्या खाडीत उडी टाकली. पाठीमागे संभाजी महाराज लागलेत हे बघितल्यानंतर त्याने ते मानसीचे दार खोललं. पोर्तुगीज ते पळून गेले आणि पाठोपाठ एक मोठ्या पाण्याची लाट आली आणि त्यामुळे संभाजी महाराजांचा घोडा आणि संभाजी महाराज पोहत दुसरीकडे गेले आणि त्यांचा बचाव करण्यात आला. आणि त्या वेळेला पोर्तुगीजांनी संभाजी महाराजांच्या आक्रमणातून सुटका करून घेतली. हाच मर्दनगड 1683 नंतर ते 1753 पर्यंत परत एकदा पोर्तुगीजांनी त्यावर हल्ला केला आणि या वेळेला आपल्या मराठ्यांची सत्ता होती, पेशवे होते, त्यांच्या विरोधात लढले. 53 ते 1756 ते 1763 मध्ये मराठ्यांचा पराभव झाला आणि पुन्हा या मर्दनगडावर पोर्तुगीजांची सत्ता आली दुर्दैवानं. आणि त्याच्यानंतर मी जो प्रसंग सांगत होतो, पोर्तुगीजांनी एवढा हिसका घेतलेला होता की ह्या गडावर जर परत गड साबूत ठेवला तर काही होऊ शकतं, सत्ता आपल्या हातून निसटू शकते. म्हणून सतत 19 दिवस त्याच्यावर मारा करून त्या किल्ल्याचे छिन्नविछिन्न करून टाकले. आणि काल ज्या वेळेला मी तिथं गेलेलो त्यावेळेला ते दगड पाहिल्यानंतर मन छिन्न होत होतं. विखुरलेले सगळे अवशेष इथं पडलेले आहे. एक मोठी विहीर दिसते आहे. वर शस्त्र साठवण्यासाठी केलेलं त्यांचं ते काम दिसत आहे आणि एक मंदिराचे अवशेषही तिथं दिसत आहेत. हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे. म्हणूनच आज आणखीन एक अजून शौर्यगाथा म्हणजे 18 जून 1755 मध्ये पोर्तुगीज गव्हर्नर कोणदिड आल्वा यांनी मर्दनगड जिंकण्यासाठी आक्रमण केले असता मराठा किल्लेदार येसाजी राम हुपरीकर यांनी जोरदार लढाई करत पोर्तुगीज गव्हर्नरला ठारही केले होते. 1763 मध्ये पोर्तुगीजांनी मर्दगडावर फितुरी करत मर्दनगड जिंकून घेतला आणि सुरुंग लावून उद्ध्वस्त केला. मर्दनगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला गोव्यातील एकमेव किल्ला. हा गड छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाची, शौर्य आणि धैर्याची साक्ष देणारा अत्यंत आपल्या इतिहासातील महत्वाचा ठेवा आहे. या भावी पिढीकडे हा इतिहास समजण्यासाठी या गडाचं रक्षण, संरक्षण आणि पुनर्बांधणी करणे अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणूनच हा किल्ला ज्या ठिकाणी सध्या आहे ती जमीन जी आहे ती वन खात्याची आहे. आधी मला वाटतं की गवळीकर कुटुंबियांची होती आणि त्याच्यानंतर कोर्ट केसेस झाल्यानंतर ती वन खात्याकडे आलेली आहे.
खूप मोठी एरिया आहे, वनक्षेत्र आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला या किल्ल्याचं संवर्धन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणूनच लुकिंग ॲट द हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स ऑफ दी मर्दनगड, the archaeological remains and preservation of the heritage, I assure we will take up the अजून काही सभासदांना सभापती महाशय जर यावर भाष्य करण्याचं किंवा याच्या महत्वाच्या साक्षीमध्ये अजून काही सूचना करायच्या असतील ते करू शकतात. बरी गोष्ट ताणी मांडल्या त्याबद्दल दुबावना, पूण जो मांडटा ताणें पयलीं उलोवपाचें आनी मंत्र्यान मागीर उलोवपाक जाय आशिल्लें. पूण ताणें भाशण एकदम बरें केल्या बद्दल ताचें अभिनंदन करता. आनी फुडें प्रथा प्रायवेट मेंबर्स हातूंत पयलीं जो कोण मानता ताणें तें उलोवप, ताजे नंतर बाकीच्या आमदारांनी उलोवन त्या नंतर मंत्र्यान आन्सर दिवपाचें आसता. इतलेंच सांगता. स्पीकर सर, गेल्या 3 दिसां पयलीं हांवें मर्दनगड फोर्टाचेर एक 0 आवर मेन्शन केल्लें आनी ते फक्त मेन्शनाचेर काल सकाळी एक सुंदर अशी घटना घडली आनी आमकां सगळ्यांकूच दिसून आयलें छायाचित्रा वयल्यान आनी वॉट्सॅपार की आमचे आर्किओलॉजी म्हणजे पुरातत्व खात्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हे थंय स्वता आपूण वचून 1 वर थंय चडून तांणी थंय त्या मर्दनगड किल्ल्यार भोगबो फडकायलो. हाज्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करतां. आज आमी हिस्ट्री प्रिजर्व करपाच्या दृश्टीन उलयतात, त्या खातीर हीच संदी साधून हांव आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेंय अभिनंदन करतां. कित्याक आज हिस्ट्री प्रिजर्व करपा मागिरूय बी अशेंच एक 0 आवर आनी कॉलिंग अटेन्शन हांवें लास्ट टायम घाल्लें की मराठ्यांचेर आज आमकां खूब कमी शिकपाक मेळटा नाल्यार आयकपाक मेळटा आनी बाकीचे जाणी आमचेर अत्याचार केला ते मुगल आसूं पुर्तुगेज आसूं तांचेर 10-10 पानां 11-11 पानां आसता आनी मराठ्यांचेर 2-2.5 पानां आसता आनी ही दुरुस्ती आमी करपाक जाय जाणे करून आमच्या सगळ्या पिडयेक फुडल्या पिळगेक आमची हिस्ट्री खरी कितें आसा ती कळपाक जाय. हें हांवें मुखेलमंत्र्याक मांडिल्लें आनी रोखडेंच तें मान्य करून 11वी आनी 12वी पुस्तकां मदीं त्यो चेंजीस नेसेसरी चेंजीस करून जे जे योग्य आसा आनी जे जे आमकां कळपाक जाय म्हणजे ती रिवणांतली रॉक ग्रेविंग जावं नाजाल्यार कुंकळ्ळेचे चिफ्टन्स मेमोरियल जावं हे सगळे छायाचित्रां आसून ते बुकांचेर आयले. त्या खातीर हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याचें मनकाळजांतल्यान अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, आज सुभाषबाईन बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सांगल्या पूण आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा पुर्तुगीज ज्या काळार आशिल्ले तांच्या धार्मीक आनी राजकीय कट कारस्थानांक म्हणजे एक आक्रमक रित्यार लगाम घालपाचें काम जर कोणें केलें आसत तर ते छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज हांणी 17व्या शतकान केल्लें आसा. गोंयान आमची संस्कृताय नाल्यार आमचे बाकीच्यो धर्म सांबाळपाचें जर काम केलां ह्या दोगूय महाराजांनी हें काम केल्लें आसा आनी तांच्या खातीर ताका खूब संघर्शूय करचो पडला. इतलें इजी कांयच नाशिल्लें. आज आमी सगळेच म्हणटात आनी आमी उलयता आसतना आमी एका भाशणांनी सांगता आज खरें म्हणल्यार आमच्या देवळा वयल्यो कळसो म्हणजे कळस आमी जाका म्हणटात आनी आमच्या आंगणांतल्यो सपोज तुळस ती सुरक्षीत आसा जाल्यार ती ह्या दोगूय महाराजा खातीर आसा आनी त्याच्या खातीर ही विसर आमच्या फुडल्या पिळगेक कशीच विसर पडपाक जायना. ती आमची सतत ध्यानान आसपा जाय. धर्म रक्षणा खातीर आनी आमच्या संस्कृतीच्या रक्षणा खातीर जे जे कार्य आज छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराजान केलां तें आमी केन्नाच आमच्या फुडल्या पिळगेक आनी आमी विसरूंक दिवपाक जायना. स्पीकर सर, 17व्या शतकान आमकां सगळ्यांक खबर आसा हिंदवी स्वराज्याचे तर तोरण कोणें बांदलें तें छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलें. आज गोंया भितरूच पोंडा दरा, दिवचल दरा, धारबांदोड्या दरा, केपें दरा, सांगे दरा, काणकोण दरा, पोंडा दरा हे सगळे ह्या हिंदवी स्वराज्याचो भाग आशिल्लो आनी त्या खातीरूच आज आमकां इतलें सुंदर अशें वातावरण आज आमी जे आत्मा आसात ते हे सगळे हांचे त्रास काडिल्ले आनी आपलें हें केल्लें त्या खातीर आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव सगळें हिस्ट्रीन वचपाना पूण काळांतरान छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या दुर्दैवी अंता मागीर ताजो भार सगळो आज छत्रपती संभाजी महाराजान घेतलो आनी ताजोच भाग हो आज मर्दनगड हो किल्लो आसा आनी ह्या मर्दनगड किल्ल्याचें संरक्षण करप नाल्यार ताजें प्रिजर्वेशन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. कित्याक
आज आमी तांचे शौर्याची गाथा हे सगळे आमी जरी पळयलें जाल्यार ते प्रिजर्व करप आनी आमच्या फुडले पिळगे खातीर ते दाखोवन दिवप म्हणजे प्रॅक्टिकली दाखोवन दिवप हें चड गरजेचें आसा. स्पीकर सर, आमी अशें म्हणटात की छत्रपती संभाजी महाराज गोंयान आयिल्ल्यानूच आमी सगळे सुरक्षीत उरले, आमकां संरक्षण तांचें मेळ्ळें आनी त्या खातीर हे सगळे फोर्ट्स जे आसा तांचें संरक्षण करप चड गरजेचें आसा. छत्रपती संभाजी महाराजाचे धैर्याचे, शौर्याचे आनी पराक्रमाचे एक साक्षीदार म्हणून हो आज मर्दनगड थंय आसा आनी तो आज तांचे अवशेश उरल्या पूण तो आज थंय उबो आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा मर्दनगड संवर्धन समितीचें, जाणी हें लक्षान आमकां हाडून दिलें की असो संभाजीचो गड हांगा बांदिल्लो म्हणजे स्वता तांणी बांदिल्लो, हांगा एक म्हयनोभर राविल्लो गड आज आमचे मदीं आसा म्हणून. नाजाल्यार आमकां केन्नाच कळपाक नाशिल्लें की संभाजी महाराजान स्वता बांदिल्लो. तांणी जिखिल्ले खूब गड आसा, संभाजी महाराज आपल्या लायफ टायमान खूब गड जिखले, पूण हो गड तांणी स्वता बांदिल्लो आसा. ताजी पुरात म्हणजे फाटली स्टोरी कितें आसा ती आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगल्या आनी त्या खातीर हो गड राखप तितलेंच गरजेचें आसा. म्हाका दिसता की आज मर्दनगड तांणी सांगलें मर्दन म्हणजे कितें, आमी सदां महिषासूर मर्दनी बी कशें म्हणटा. मर्दनगड म्हणजे जो दुश्टाचो नाश करता नाल्यार जे वायट प्रवृत्तीचो नाश करता अशें मर्दन म्हणून त्याच मर्दनगड म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा. कित्याक थंय दुश्टाचो नाश जाल्लो आसा. तांचो पुर्तुगेजाचो गव्हर्नर म्हणजे ताजे थंय दुर्दैवी अंत जाले आनी आतांच सांगिल्ल्या प्रमाणे आनी ताजें अंत जालें आनी तांकां तें म्हणजे आमकां आज कसो इगो आसता तसो इगो तेन्ना तांकां जालो आनी तांचें नामोनिशान मिटोवपा खातीर 19 फावटी न्ही 19 फावटी सुरींग घालून ते म्हणजे तो मोडपाचो प्रयत्न केलो. म्हणूनच तर आज आमकां ताचो थोडोच भाग मेळटा. आज तेन्ना आमी जेन्ना काल तुमी केले तेन्ना थोड्याच भागान आमकां ताची छायाचित्रां दिसूंक आयलीं. स्पीकर सर, म्हाका मुद्दम सांगून दिसता की आज हे आमी प्रिजर्व कित्याक करपाक जाय, हो गड आमी प्रिजर्व कित्याक करपाक जाय. आमी पळयलां की मोहनजोदारो आनी हरप्पा जे सिविलायझेशन आशिल्लें तो ओल्डस्ट सिविलायझेशन ते आज पासून आमी आज प्रोटेक्ट करून दवरला. थंय कितें आसा, थंय अशेच अवशेश आसा, थंय कितें आसा बिल्डिंगो व्हडल्यो ना थंय, पूण हेच अवशेश आमी प्रिजर्व करून दवरल्या आनी आज आमी बऱ्या अभिमानान थंय वचून आमी तें आमचें सिविलायझेशन पळयता. त्याच रित्यान होय बी जो गड आसा होय बी त्याच रित्यान प्रिजर्व करपाची गरज आसा. हातूंत खुबश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा ज्यो तांणी सांगल्यो. म्हणजे कसो औरंगजेबार आमच्या कोंकण प्रांताचेर दोळो आशिल्लो, पुर्तुगेज तर हांगा आशिल्लेच, पूण ते जेन्ना दक्षिणेंतल्यान हांगा आयले तेन्ना तांचोय दोळो आनी एक कारस्थान करून दोगूय जाण मेळून म्हणजे पुर्तुगीज आनी औरंगजेब मेळून तांणी एक कारस्थान केलें आनी तें कारस्थान कित्याक केलें ताचे पयलींय ताका स्टोरी आसा की औरंगजेबाचो चलो जो आसा ताणें म्हणजे अकबर ताणें औरंगजेबा विरुद्ध बंड केलो आनी तो बंड करून आपल्याक फाल्यां औरंगजेब मारतलो म्हणून धरून ताणें संरक्षण कोणा कडेन घेतलें जाल्यार आमच्या संभाजी महाराजा कडेन घेतलें, छत्रपती संभाजी महाराजा कडेन. आनी संभाजी महाराजान तांकां हाडून दिवचल दवरिल्लें आनी ते दोनूय तांकां राग आशिल्ले म्हणून. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें, ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.